आणि काँग्रेस सगळे एकट्यावर सगळे कर आणि जिंकल्या उपरांत पडतून यो आयज भारतीय जनता पार्टीच्या पांयार कोणची जमीन हादलेली आसा. भारतीय जनता पार्टी खबर आहा की आपण जिखना तेका लागून फाटल्या दारांसून जे तेंच्यांनी फाटले फावट केले आहा आयच्या पेपरार बातमी आसतले 60% आमदार फाटले फावटी फुटलेले आहात. पार्ट्यो चेंज केल्ल्यो आहा आणि हे हांवें जेन्ना नकार दिलो त्या टायमार तेंच्यांनी मायकल लोबोक ही सुपारी दिली. भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेसीन जिखय आनी मागीर आमकां हाड. भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आहा म्हाकाय 2 म्हयने पयलीं म्हाकाय गरी घालताले परतून यो आमच्या वांगडा आनी म्हणलें तुमी जिखना. म्हाका भारतीय जनता पार्टीचो एक खोडेगाद लिडर जो भारतीय जनता पार्टीन बीजेपी शिल्पकार म्हणून नांवान वळखता. शिल्पकार म्हणजे जाणाय करतो धरतो. बाकीचे शिल्पकार तुमी कितें सदमा ते सदमायात. हांव शिल्पकार कित्याक म्हणटा पळय ते थोड्या रिपोर्टरांक गावले हसतात ते. हो लिडर सांगता भारतीय जनता बीजेपीचो म्हणटा एक सुद्दां आमदार येयलो 2022च्या इलेक्शनान जाल्यार सरकार म्हणटा आमी घडयतले. म्हणजे कोणाचें पुस्तक उलयतात मायकल लोबोचे आसतले कारण मायकल लोबो जिखतलो काँग्रेसीन आनी सगळ्यांक घेवन बीजेपीन वयतलो. कलंगूटची शेतां कलंगूटचे सगळे पुरोवन जाले. आतां बार्देजान शेतां पुरोवपाचो आहा. मायकल लोबो एक शिटकावणी म्हजी पार्टी खंयची आसूं बार्देजान ज्या समाजांचो नांव येता भंडारी समाज फाटले फावटी बार्देजान ताणें तो लिडर लायक दयानंद मांद्रेकर हाका डिफीट केला. आयज ताका सोदोवपाक केला. बीजेपी भंडारी समाजाक सोपयता हो म्हजो तेंचेर आरोप आहा आनी मायकल लोबोन हें काम केल्लें आहा आनी तेणें एक्सेप्ट केला की फाटले फावट आपणें दयानंद मांद्रेकर दिलीप कोरोडेकाराक उडयला म्हणून. हे फावटी हांव तुमकां उतर दिता कलंगूटचे आनी शिवोलीचे भंडारी समाज मायकलाक कशेंच दाराक घेवचे ना. आनी कलंगूटान येणाऱ्या काळान जर बदल घडयले खरे कलंगूटचे आमचे हे ट्युरिजम म्हाका दिसता वर्ल्डाच्या नक्षर आमचे कलंगूटचे नांव आसा. संवसाराच्या नक्षर संवसाराच्या नकाशार मॅपार आमचे कलंगूटचे नांव आसा ते आमी राखपाक जाय. आमी सगळ्यांनी कलंगूटकारांचे पयले कर्तव्य जाता मागीर गोंयकारांचे हें नांव राखून दवरपाक बरें नांव राखून दवरपाक. पूण कितें चल्लां कलंगूटान हें तुमकां खबर आहा. हांव तेजेर चड उलयना. कलंगूटचे लिडर आहा हांगासर ते उलयले. हांव फकत कंपेरिंग करपाक हांव चड उलोवपाक ना. हांव सो आमी आमचे सगळे लिडरांक कलंगूटचे फुडल्या भविश्याक हांव भविश्य म्हणटा कित्याक एका म्हयन्यान आयज सान 1 म्हयनो उरलेलो आहा. इलेक्शन जावपाक आयज 14 तारीख फुडले 14 तारखेर इलेक्शना एका म्हयन्यान आमी भरपूर बदल घडोवंक शकतात. कोणूय म्हणटलो 1 म्हयनो हो शॉर्ट आसता कमी आसता. हे जर 10 आमदार एक रातीन आपलो निर्णय बदलूंक शकतात एक रातीन काँग्रेसीचे बीजेपी जावपाक शकतात जाल्यार तुमकां 1 म्हयनो म्हाका दिसता खूब जालो. सो तेका लागून हांव आमची पार्टीची गोवा टॅक्स इन्चार्ज मोवा मैत्र हांकां रीतसर तांकां पार्टीन प्रवेश हो घालून पार्टीन प्रवेश दिवपाचें हांव फ्लॅग नॉट कम यू कॅन Benedict, I will give. Benedict is left out. Come, sir. Sorry. Shall we do one with all the hands up? Shall we do a photo with all the hands up? Yeah. Let's do one with all the hands up. Yeah.
हांव उलोवपाक येवच्या पयलीं एकूच सांगता 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन आहा 14 फेब्रुवारी हो दीस बरो टीएमसी पासत तुमच्या कलंगूटच्या लिडरान पासत कारण 14 फेब्रुवारी हो व्हॅलेंटायन डे आसा मोगाचो दीस ह्या दिसा कोणूय एक फूल जर दी जाल्यार तुमी घेवं नाका फकत 2 फुलां जाय आमकां 14 तारखेर आनी येणाऱ्या 10 मार्चाक त्या दिसा कावंटींग जातले 10 मार्चाक 10 मार्चाक कावंटींग जातले त्या दिसा तुम्ही हांगासर सगळे आयज जे जमलेले आहा आनी असंख्य कलंगूटवासीय पोरबाकार सगळे कांदोलीम आनी बाकीच्या सगळ्या गांवांतले ह्या लोकांनी उत्सव मनोवपाचो दीस हो 10 मार्चाक आसलो टीएमसीचे जैत जातले टीएमसी एमजीपी एलायन्स ह्या गोंयांत सरकार करतले हे आयज हांव तुमकां उतर जायत्यो गोश्टी आमी हेच्या फुडें करपाचे आहा जायते जाण टीएमसी जॉयन जावपाचे आहा हे येणाऱ्या काळांत करतले हांव आमची पार्टीची गोवा टॅक्स इंचार्ज मोवा मैत्र हांकां तुमकां 2 मिनटां संबोधीत करपाक Thank you very much. Thank you everyone for coming and a big welcome to everybody to the Trinamool family. The Trinamool party is, I have also been a part of the Congress. And I can tell you that okay. Just put that off. Hello. Hello. Is working? Hello. Hello. Is this working? Hello. Hello. Is this working? So let them prepare it in the meantime. We'll give the bouquet. When I got nothing wrong with them bouquet. Anita. Nasima. Hello. Hello. The bouquet again. Hello. Hello. Madam. Thank you very much. Thank you. Is it fixed? Thank you. Is it fixed? It's fixed. Fine. Take that, just check. Take it there. Take it there. Take it there. Test check. This is one test. 1, 2. Hello. Hello. Yeah, sorry for that little interruption. But just to say, this is welcome all of you here in Karangoon. I'm extremely happy
with the addition to the Trinamool family, not just of the three, but of all of you. Trinamool is a party of the workers, by the workers, and Mamata Banerjee always calls herself a worker. So I think that's the most important thing, that all of you who are joining here will strengthen our party. Our party doesn't run on one person or one leader. It is who comes with them and who forms the fighting force that is important to us. So we welcome all of you, and I'm very happy to induct the three people from Callan Youth. We have Mr. Joseph Sekira, we have Mr. Aguilar Ello, and we have Mr. Anthony Menezes. We also have with us the block president mentioned, who's here as well. So very, very happy. We all know the circumstances under which the Congress workers and the entire bloc were let down by the Congress leadership, and it would not be appropriate if I didn't even touch upon it. The MLA here, Mr. Michael Lobo, has been on a BJP ticket, and in spite of assurances from the Congress leadership that he would not be inducted as a defector into the party, in spite of assurances, this assurance was broken. The trust of the workers, which is always the most precious, sacred thing of any party, was broken. And in the move of this, we are happy as the Trinamool to step in and to provide a platform on which to defeat Mr. Michael Lobo as a defector. We are very happy to do this. With your hard work and with the people's support, we are confident. We have not come here to lose. We are extremely 100% confident that we will win the seat. So time is short. We have less than a month. But please hit the ground running. And on the 10th of March, we know that the Trinamool flag, which we have got finally in front of us here, will fly high. So thank you very much, and we look very much forward to walking the path together. Thank you. I will hand it to Mr. Dr. Aruna to say a few words. Thank you very much. Let's just give this to everyone. Come. Get the photos done. Come. You know together. For you, for this. I'll hold it. Come. Thank you. आजचे माचीर हाजीर आशिल्ले TMCचे MP खरेकार MP मोहमित्र आमचे आदले MLA TMC भितर येवपी बाब किरण कांदोलकर आज तुमचे तिगोय हिरो तीग जाणां हिरो म्हणल्यार पिक्चर चोवपाक चड लोक येतलो आनी तिगोय हिरो पण म्हणटा एकठांय जाल्यार कलांगूट सारकें येसातले म्हणटा तो एक एंटनी मेनेझीस आग्नेल फेर्नांडीस आनी जोझफ सिकेरा त्याच बरोबर दुसरो आयज भितर चल्लो आमचो बेनेडिक्ट डिसोजा आनी सगळे तुमी TMCचे भाव भयण्यो कलांगूटचे मोगाचे भाव भयण्यो हांव एक 5 न्हू म्हाका थोडे उतर म्हणल्यार हांव 10 मिनटां घेता कित्याक 10 मिनटां घेता सद्याक हांव मांव कित्याक TMC भितर चला तो तुका फॅक्ट सांगता प्रॉब्लेम अशें एका टायमाचेर तुका खबर आसतली गोंया पडे म्हणटा तो 2 पार्टी आशिल्ल्यो त्या नांवलान एक म्हणटा तो UG आनी एक म्हणटा ती MGचो लिडर भाऊसाहेब धांदोडकार आनी UGचो लिडर आमचो सोंपलेलो भाव हे जे मनशान तुमच्या पंचायतांत
ताजो पुतलो नासलो गेला जागशी केलो. त्या टायमाचेर 7 वा 8 लाख लोक गोंयांत. जेन्ना UG फुटली 2 ग्रूप जाले. डॉक्टर वेली म्हजो सोंपलोलो ग्रूप हो एणे काँग्रेस यू म्हणून हाडपाक दिल्लीसून तयार केले. तेन्ना बोवाळ लोकांचो, गोंयच्या लोकांचो, दिल्लीसून पार्टी आमकां कित्याक जाय, आमची गोंयच्यो 2 पार्टी आहा, दिल्लीसून कित्याक पार्टीक जाय. तेन्ना दिल्लीन 11 सिटां हाडली. स्पिकराक 3 मेवली. भाऊसाहेब बारोडकारान सरकार केलो. प्रॉब्लेम जे काँग्रेस यू जेन्ना येयली भितर ते उपरांत काँग्रेस सरकार कुळाराक गोंयांत जालो. ते टायमाचेर संपलोलो प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी, स्ट्रॉंग मनीस, इंडियेक स्ट्रॉंग न्हय, संवसाराक स्ट्रॉंग. त्या टायमाचेर जी TMCची लिडर आमची आसा ती ममता बनर्जी, ती एक फॉरेकान सपोर्टर ऑफ द राजीव गांधी. 96 हांव MP गेलो तेन्ना ती ते पार्टीची MP. दोगांय एकूच बिल्डिंगार रावताली. जेन्ना हांव ex-CM म्हणटकूच म्हाका उपरांत 7 कॅटेगरी बांदून गेलो. आयज लोकांची बॉब जाता, एक सावंड जाता की कालकातासून कित्याक पार्टी. हो प्रश्न तुमच्या मदें म्हाका सांगपाक जाय. जेन्ना दिल्लीसून पार्टी येयली तेन्नाय हो लोक बॉब मारतालो गोंयचो. उपरांत काँग्रेस लोकांन मानून गेली. आयज सोंपलो राजीव गांधी. ते टायमाचेर माधवराव सिंधिया हो गुंडूराव न्हय, हो गुंडूराव ताजो पूत. गुंडूराव फायल जेन्ना आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पळय म्हणटा ते एक बीग ओशन आशिल्लें. आतां काँग्रेस पॉयंट पासून ना, एक धाकलो गायरो पासून ना. काँग्रेस इज अ फिनिश. आनी कशी फिनिश ते हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तेन्ना चर्चिल जालें हांव खंयचे पार्टीचो लिडर न्हू, तुमचो लिडर, लोकांचो लिडर. लोकांनी म्हाका लिडर केला. हांव लोकांचो लिडर. हांव सदांच लोकांच्या बरोबर. हांव कित्याक हें सांगूंक सोदतां तुमकां. जेन्ना हांवें जो लुईन फालेर तुमी म्हणटात भायर सरप, कित्याक भायर सरप, कारण आसा. लुईन फालेर जेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्लो पार्टीचो एक पावटी ताणें सरकार काँग्रेसचो घडलो. लास्ट टायम तो प्रेजिडेंट आहा ताणें 17 सिटां हाडली. लुईन फालेरान आनी ताचे बायलेन दिग्विजय सिंगाक मागलें की NCPक 4 सिटां दी. पयलें सांगलें तेमी दिता. उपरांत दिना दिग्विजय. कित्याक तांकां काँग्रेसचो सरकार जाल्लो नाका हो इन्स्ट्रक्शन आहा. भियेता सरकार करपाक. आनी कशें तें सांगता हांव. उपरांत तेगेले बायलेन आनी लुजनाक बिकमाली दिग्विजया कडेन 2 सिटां दी, चर्चिलाक आनी जय फिल्पाक. 100% सरकार आमी घडोवन हाडटा. दिवंक ना. म्हजे बाणावलेचे मोगाच्या लोकांनी म्हाका 5400 वोटां एकलोच NCPचो म्हाका निवडून दिलो. चर्चिलाल्या मामूल निवडून दिलो. तरी आसतना हांव लॉस दाखलोलो मनीस. चिंतलें ही एक सेक्युलर पार्टी. बाब आग्नेलाचे फ्लॅटांत हांवें गावडे बाबाक फोडलो. तो एक इंडिपेंडंट प्रासादाक गेलो आनी लुईन फालेरा बरें गेलो. लुईन तुमी म्हाका तुवें गुन्यांव ना, पार्टीची दूख केला.
तरी आसतना तुम्ही सरकार करा. आग्नेल विटनेस आहा सुत्रां जे आशिल्ले 3 हांवें हाडले 20ची सायन मारून लुजीन फळेरान दिग्विजय आपलो आनी हे वर आनी दी गोंडकारा कडेन आमची मेजॉरिटी आहा. दिग्विजयान दिवंक ना. त्या दिग्विजया वरिश्ठाचे ना सरकार नाका खाली काँग्रेस म्हणून दवरपाची. उपरांत त्या दिसाक दीस गेलो आमी सगळे घरा गेले. सोका हुणे डॉक्टर छला कुमार आनी दिगंबर कामत 5 मुगेले देर धाडयता. हांव कांय तेमगेलो न्हू. हांव NCPचो एकलो येयला. पांय पडटा लागलो ताका आनी कोणे घेवन यो. हांव गावडे बरें गेलो. बाबा तूं मातशें आज यो आनी गावडे बाब मिनिस्टर ताका करपाक पारेकारान सांगला. जेन्ना गावडे बाब म्हणलो आपल्या भयणीक शी तुयसोर केल्या काय प्रूफ दिता. आयकूंक जायना जाल्यार मातशें अगोरा बाबा हांव प्रूफ दिता काँग्रेसची कित्याक फॅक्ट सांगता तुका. फाल्यां तुमी पत्ते काँग्रेसीक वोट घालून दितलो ते फॅक्ट सांगपा जाय. जेन्ना गावडे बाबान म्हाका सांगलें आपल्याची भयणीक काजार केल्ली आहा आमचें हॉटेल हयात बांबोले थंयसर शेजाऱ्याक आपण येता. सकाळचे 8 तो आनी प्रसाद आनी हांव तेगे भयणीगेर रावले. दिगंबर कामत पिंकी म्हणटा तो येयलो. शाला कुमार येयलो आनी कोण येयले. आमी हाडटा कोणाक आमी सांगलोलें आमकां तेणें परवरीचो MLA रोहन कावंटी 12 जाली 2 जाली देवंक ना. हांवें गावडे बाबा सांगलें तुका आतां हें आहा तूं वच. हांवें 2 तांकां धाडले आनी पारेकारान सरकार केलो. बरें आहा. म्हाकाय मिनिस्टर कोता म्हणलो 12 हांवें म्हाका नाका म्हणलो. म्हजे सगळे व्हंकार आपयले. व्हंकार सगळे वच मारले पूण हांवें घेवंक ना. उपरांत पळय कितें जाता सरकार चलता पारेकार नेम जालो. हांवें चिंतलें फर्स्ट टायम बरो 5 जाणां फोडले. 4 जाणां फोडले. एक हांव 5 तेन्ना 16 MLA काँग्रेस गोंय आहा. एकलोच गेल्लो आहा राणेचो चेडो. हांव एक सांगता तें तुमच्यान प्रूफ करपा जाता ना डॉक्टर छला कुमाराक आपोवपा जाता. 14 दीस जेन्ना म्हाका लोकांनी GFA इलेक्शनाक बसपडो. म्हजें इलेक्शन संपलोलो भाव लाविलो यार्डे नॉर्थाक आनी थंयसर बाबूश खुयेलो तोवूय आज स्वता सोडून गेलो. हांवें हालीं फोन केले अज्ञानाच्या भावाक. अज्ञानाक तेजो एक वोट आसलो ताका आनी हांव खूब मतान जिखलो पूण हांव थंय वचोना. 14 दीस हांव एक 4 जाणांक आनी हांव 5 हो चला कुमार घेवन येयलो बाबू कावलेकाराक CM म्हणून. हांवें सांगलें तुमी कोणाकूच CM करा पूण बेगीन करा. 4 दीस जाता हांच्यान कितें जालां दिगंबर धांवतलो रिजनल धांवतलो. हांवें म्हूण धांवपाचे प्रश्न ना हिंगा प्रश्न कोणें 16 सिग्नेचर आहा. तूं 16 सिग्नेचराक ह्यो 5 सिग्नेचर घे वरान दी कोणा. कित्याक सेंट्रलाक परमिशन मेवना. भियेता कोणाक भियेता अमित शाह आनी मोदीक ओ सेंट्रलाक भितर उडोवन दिले म्हणून. बाबणालो हांवें 14 दिसांनी सांगलें ताका म्हाका दुदाची च्यूव घालपाक शिकय नाका. तुमकां सेंट्रल परमिशन दिना करपाक जाल्यार सोड खबर आनी उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत जातलो. बाबणालो काँग्रेस फकत तुमकां हेळयता सरकार करपाक भियेता. आज एकलीच ची आमची पार्टीची
लिडर 3 फावटी कालकाताक निवडून येयल्ली खूब मतांनी ती कोणाकूच भिवपी न्हू. फाल्यां फ्युचराक जर तरी मोदी घडयतली जाल्यार तीच पार्टीची प्रेसिडेंट जावची, तीच प्रायम मिनिस्टर जावपाक सगळ्याक त्या घेवपाक तीच पळयतली. ते चिंतून हांव भितर सरां, कोणाकच कॅपेसिटी ना हाका. बाबड्यानो, आयज पळया ती वस्तोरी गोंया येयली, कसल्यो 3 तेणे स्कीम केल्यो. बीजेपीचे कान फुटल्या, बीजेपीचे दुखता, काँग्रेसचे कान फुटल्या. पयलीं ताका ती म्हणून लागली मुस्लिमां सपोर्ट करता. हांवें स्टेटमेंट दिलो, विचारलें 70% हिंदू लोक आज कालकाताक आहा. टोटल लोकांनी ती सपोर्ट केल्या. तो इशू काबार जालो. मागीर कालकात असो कितें तरी तो इशू काबार जालो. आतां ती बिलां ह्यो 3 पळय स्किम्यो केल्या, ते स्किमीक बिलां ह्यो स्किमो तुका हटोवपाक केल्ल्यो ना. एक म्हणटात युवा शक्ती कार्ड, जो गोंयांत यूथ आहा 18 to 45 years, जावं तो चेडो, जावं ते चेडू, जावं ती बायल, वो जावं तो घोव. कित्याक 20 वर्सां जाली म्हणटकच काजार जाता, बायल आनी घोव जावपाक शकता. 7 लाख लोकांक ही स्कीम केल्या. 20 lakhs एक युथाक 4%, 4% इंट्रस्ट वर्साक ही घेवपाची. कोणाक शिकपा जाल्यार शिकपाक, कोणाक बिझनेस करपा जाल्यार बिझनेस. ह्या पत्रकारांनी विचारलें 1,400 सुमार 1,400 सुमार कर्ज जाता, खंयसून हाडटले. तेन्ना तेमी जबाब दिलो, एक तरी काँग्रेसचो मनीस 35,000 crore जर मायनिंगाचेर चोता, शा कमिशनीन सांगता जाल्यार 1,500 crore तरी आमी गोंयचे युथाचे पासत मोडटा. तुका कसली दूख जाता हें आमकां सांगात. जाप ना, प्रेसा कडेन जाप ना. कित्याक यूथ आयज गोंयचो ही स्कीम जाली, आपआपले बिझनेस करून गोंयचो पूत गोंया रावतलो. बाबड्यानो, जी स्कीम केल्या खबर आसतली. मागता तुमच्या लागीं मागता. जेन्ना आमचे तीग हिरो भितर सरल्या, जे सर्वे काडटले, जो कोण स्ट्रॉंग आहा ताका आमचे सर्वे काडून ताका तेमच्या मदें तिकेट दितले. ते तिगांनी एक्सेप्ट केल्ले आहा. तुमी जो दिता ताका एक मतांनी तुमी हाडून एक विस्वास चर्चिलामाचे दवरा, टीएमसीचे दवरा, तिगो हिराचे दवरा आनी खूब मतांनी ताका जिखयतले म्हणून काल जाता. हांव सांगूंक सोदतां टीएमसी आनी एमजी बाराबर रावन सरकार गोंयांत बोलता दुबाव करपाचो ना. हें सीट तुमी आमकां हाडा. बरं तो बरा आलेल तो बरा. हॅलो मॅडम मोहित्रा, ती जाले एक्स एम पी किरण कांदोळकर, एंटनी जोझफ, बेनेडिक्ट, भावना भयणाकर. हांव जाणां खुबश्या जाणांक मुलगाय आमचे भाशेन काँग्रेस सोडपाक मातशें दूख जालां आसतलें, पूण आयज आमी
आमचो दुस्मान कोण? आमचो दुस्मान BJP. आनी आयज पळय काँग्रेसीन गेल्या मनीस हितूर कालांगूट पळय, कालांगूट आमकां चॉयस कितें आहा? एक आहा काँग्रेसीचो मायकल, जो जिखोन येयलो परत BJPन. दुसरो आहा आम आदमी पार्टीचो, तोय BJPन सान आम आदमीन येयला. तेची आमकां कोणाकूच गॅरंटी ना की तो आम आदमीन रावतलो म्हणून. BJP एक कॅन्डिडेट दवरतले. आम आदमी बी ती मरे. आयज आमकां हे स्टेप घेवचे पडले, कित्याक तुमी जाणा कालांगुटान आयज प्रॉस्टिट्यूशन ही पावलां, आयज ड्रग्साचे मॅनर्स हिंजर पावल्या. आयज सोजालो पावले आमच्या गांवची हॉटेलां फोडटा मोडटा भायले घेवन 3 पावटी एका वस्तान 3 पावटी मोडटा आनी आमचो MLA कांयच करिना. ही असली दादागिरी आमच्या चेडवांक बायलांक भोवंक जायना रस्त्याचेर, की सगळे चिंता ते तसलीच चेडवां म्हणून. हो आसता तुमी 10 वाजता आदी पळयलोलो. आयज आमकां तो कालांगूट, हांव कालांगूटच उलयतां, कालांगूट तर राखोंक जायें, कालांगूट कांदोली राखोंक जायें. आमी हे पळय राक्षस आहात तांकां घरा धाडपाची गरज आहा. चर्चिलान सांगलां तशें तुमी बोगर आमकां येता कोण कॅन्डिडेट. हांव तुमचे कडेन मागतां, कोणूय कॅन्डिडेट आमी तिगांयनी तुमकां उतर दिलां, कोणूय जावं. पळय आमकां दूख लागतली, म्हाका तिकेट मेळना जाल्यार दूख लागतली, जोजफाक तिकेट मेळना जाल्यार जोजफाक दूख लागतली, एंटनीकूय दूख लागतली. पूण आमी तुमकां खात्री दिता, कोणाकूय तिकेट मेळो, आमी एक वचन घेवया तुमी की आमी ह्या मायकलाक आनी ह्या BJPक घरा धाडपाचें आनी TMC पार्टी जैतिवंत करपाचें म्हणून. And then we close it. No, let him talk. गुड आफ्टरनून. Yeah. माझ्या बरोबर आशिल्ले मॅडम मोहित्रा आनी म्हणजे चर्चिल, किरण, एंटनी, आंड्रेल आनी बेनेट आनी मोगा गांवा पडलेलो. आयज खूब 5 दीस जालो तुमी हांगसर येयले, इकराक येयले, अजून पासून आसा. हांव जाणा लेट जालें म्हणून. सो आमी हांगसर कितें केलें, फकत एकूच कारणाक लागून की TMC ही पार्टी आमी भितर सरले आयज. ही एक पार्टी तुमचो तेंको जावं जर तर तुमचो तेंको ना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शक्य ना. पूण हांव जाणा कित्याक जे काँग्रेसान आमकां कितें केलां, हांव डिटेल सांगना, डिटेलां सांगूंक वचना. जे मनीस जे आमचेर अत्याचार करतालो तो आदलो कचरो मंत्री, तो आमचेर अत्याचार करतालो आनी अत्याचार करून तेणें आमचे कालांगूट सगळे भाव भयणां, आमचे कांदोळीचे, आदपोरा, पार्ला हे सगळे त्रास करून उडयल्यात. तेणें हाडल्या पिडी, तेणें हाडली अर्बनायझेशन, तेणें घरान रेग्युलरायज करता म्हणलें. आयज पासून एक घर केला रेग्युलरायज, एक्सेप्ट तेजेर आमचे गव्हर्नर आहा तेच हॉटेल तेणें रेग्युलरायज केला. सो हे आनी खूब आसा. सो आतां टायम ना आमकां सांगपाक. येणाऱ्या काळात हे एका म्हयन्यात आमी तुका सगळ्यो डिटेली दितले. आयज तो आमचो BJPलो कित्याक पावलो, BJPलो पावलो आनी काँग्रेसान कित्याक गेलो तो, कित्याक तेजेर एक आमचे ऑर्डर आसली नॉट फिट टू बी अ मिनिस्टर म्हणून, आनी ती गव्हर्नराची फायल पेंडींग आसली आनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाला गेली. सो ती तेजे वयर काडली फायल आनी ते घेवन तो डिस्क्वॉलिफाय जातलो म्हणून तो आदींच फुडें काँग्रेसान भितर सरलो. आमकां काँग्रेसान एक पासून उतर सांगूंक ना बाबा तांकां घेना म्हणून, घेतलो म्हणून प्रॉब्लम ना. पूण ताका आमी बूथ शिकोवंक जाय आनी बूथ शिकयता जाल्यार म्हाजेर एकल्यार करूंक जायना, आग्नेलार इंटरव्यू करूंक जायना. सगळ्यांचो तुमचो आदार जावं आनी तुमकां हांव हात जोडून मागता की सगळे तुमी आदार दितले म्हणून. देव बरें करूं. Goa Tax in Charge, Madam Moitra, आमचो फॅमिली फ्रेंड बाब शशील आलेमाम, एक्स मिनिस्टर ऑफ गोवा, तसोच एक्स MLA ऑफ तिबी कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब किरण कांदोळकर,
एक्स एम एल बाब बागनेल, एक्स सरपंच बाब जोजो सुपेरा, एक्स सरपंच बाब पार्रा बाब बेरेनिक डिसूजा आनी हांगा जमलेल्या माझ्या भावान भयणांक. This is called unity. And this is what I was waiting for. All the people and all the leaders of Kahalu coming up together and showing their strength. I estimate पळयना आमी सगळ्यांक जमले. तुमकां खबर आहा काँग्रेसान आमकां कितें केलें पळय, बरोबर रावन युनायटेड रावन आयज पासून आमी हे माचयेर पोंदल्या युनायटेड. म्हाका उलोवन येता युनिटीचेर. आमी चिंतलें, हांवें चिंतलें बरो टायम जातलो, हांवें काडून खंयच्याय पार्टीन बसली उडकी मारून. हांवें चिंतलें हांव एक काँग्रेस सोडटां, पूण कितें करतले आमी इंडिपेंडंट बसतले हो खंयच्या पार्टीचो आमी सपोर्ट घेतले. आयज इंडिपेंडंट झगडपाक कितें सोंपें ना, तुजे बरोबर खंयची तर नॅशनल पार्टी आसूं. म्हणून आमी चिंतलें ही जी पार्टी आसा ती पयली काँग्रेसूच पार्टी. दिली ममता बॅनर्जी, तुमकां खबर आहा ते रेल्वे मिनिस्टर आसली खंयचे पार्टीची, काँग्रेसाची. जे पळय आमकां कितें जालां तशें तिच्याय लायफान तेंच जालें. कित्याक कारणाक लागून तिणें ती काँग्रेस सोडून आपली ओन पार्टी केली, तृणमूल काँग्रेस. म्हणून आमी चिंतलें खूब जाणांचे घरा कडेन गेलो आनी विचारलें आमी कितें केल्यार बरें जालें म्हणून. जावं पाद्री भावाचो एडवायस घेतलो कितें केल्यार बरें. वय बारीक चिंतून पळयलें ममता दिदी आसा ती जाणा डिवोटीचो म्हाजो तेरेसा. हांव एक कॅथलीक, रोमन कॅथलीक. ममता दिदीक इन्वायट केली कोणी, आमच्या बाप साहेबान, आनी ती रोमांक गेली. लोक आयज कितें उलयतात, ही पार्टी भायली येयल्या. खंयच्यो पार्ट्यो भितरल्यो आसात? काँग्रेस खंयसान येयल्या? बीजेपी बीजेपी खंयसान येयल्या? आमची गोंयची आम आदमी खंयसान येयल्या? आमचे रिजनल पार्टी आसात, आमचे पार्टी आसात, आमचे उजार भाव वावुरतात रिजनल पार्टी घेवन. तांकां कितें प्रूफ करून आमच्या गोंयांत पास जावंक न्ही. आय विश देम ऑल द बेस्ट. कोणाचेर वायट उलयना, म्हाका संवयना केन्ना कोणाचेर वायट उलयपाचें, तुमी जाणा. स्वत खात्यांत उलोवंक जाय. आयज हांव एक सांगूंक सोदतां, हे पार्टीन आमी जॉयन जाल्यार चेजील बाब आमच्या घरा कडेन येयलो, खूब फावट येता. हांवें चिंतलां म्हणलें लोक पळय चेजील बाब अशें उलयतात, तुमी ही स्कीम म्हणल्यार कसली स्कीम, लोकांक खबरूय पाहिजे काय म्हणटात ते. ममता बॅनर्जीच्या गांवांत 500 रुपया दितात आनी आमच्या स्टेटीक 5000 गोंय जावंक शकता. तेन्ना म्हाका गवमल्यान चेजील बाब इतलो स्मार्ट पळयता, तेणें म्हाका संतोश स्टॉप केलो एका उतरान. आयज मागलो तें तेणें म्हटलें बाबा हांवें तरी कितें उलयता, राव रे मागलो म्हाका. तूं जाणा चेजील बाबाक उलयता पळय, आयकय मागलो. गोंयचे पॉप्युलेशन कितलें काय म्हणून कॅन यू कंपेर गोवाज पॉप्युलेशन टू बेंगाल? नो. बायलो आसा 3 लाख, थिंगा 1.5 करोड. तिसरो हा 1.5 करोड, हांगा हा 16-17 लाख. ना 3.5 लाख बायलो. हां 3.5 लाख बायलो 3.5 लाख गोंयांत. हांव जाय 1.6 crore. हांव जाय. दोन तेणें म्हाका सांगलें ही पळय आमी काडल्या आमच्या बायलांक स्कीम 5,000 रुपया. ती सारकी ती कितें फोटींग कोणाक ते बजेट करतले. गोंयकार गोंयचो सरकार 20,000 बजेट क्रोर्स बजेट करता, 20,000 क्रोर्स. तितून 1 करोड घालून व्हडलें कांय ना. तशेंच आनीक स्कीम काडल्या पळय, तेजे फ्रॉम 18 to 45 तुमकां लोन काडपाक. आमचे गांवचे भाव भयणां कालामूच आसात, खंयचो काम करिनात पूण आपलो धंदो करतात. ह्या स्किमीचो आमी फायदो काडपाचो 20 लाख
तुमकां लोन मेळटा तेचेर हालीं तुमी फारीक करूंक जाय 4%. आनी कांय तुका कोलेट्रल कांय नाका. विटनस जाय तुजी गाडी वता काय आमचे भाव बरे हातांत फायबर काडूं जाता, फिशींग बिजनस करूंक जाता, आमचे रेंट कार्ड आसात, बारीक बारीक खूब धंदे आसात ते आमी चालू करूंक जाय 20 लाखाचेर. आनी तुजे बायलेक पळय 5,000 मेळटले, ते 5,000 तुवें हे लोन फारीक करून युटिलायज करूंक जाता. निमणें सांगता लोक पॉलिटिशियन्स दुबाव घालता सगळ्यांच्या मनात आमच्या वोटरांच्या. कितें सांगन हे 3 जाण झगडटले आनी तिकेट मेळना जाल्यार आनी खंयच्या पार्टीक बसतले. हें केन्ना घडचें ना. आमी तोंडले मनीस न्हू. तुमी केन्ना आयकलां की जोजफ एका दिसाक गेलो, एंथनी गेलो, आमगेर आपली पार्टी सोडली, तेका दूख लागता काँग्रेस सोडपाक. आमी फाटल्यान आमी उलयताले कितें सत्ताना आमच्या लायफ पयले फावटी दुसरें स्काफ गाजोले वय मारलो म्हाका गमलें तेज्या कावजाक दूख जालेली. पूण आमची दूख दुसरे कडेन पयली ना. आमची दूख जाली आमच्या कावजान भरली. आमी दुखवलेले. पूण आयज खोशी जाले तुमकां फोन. आमी राती दुसऱ्यान घेतले, फोन करून लोकांक सांगले आयज हॉल भरून लोक उबे रावतात पळयात. युनिटी आनी सगळ्यांक हय एकोणाक रावतले. आमची आतां एक जाता. हांवें जोजफ काकांना म्हटलं आमच्या आनी टायम ना आमकां हें झगडपाक तुका म्हाका म्हणपाक. आतां इट इज नॉट आय, इट इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर. आमी बरोबर रावतलेच. तुमकां सांगता थोडे म्हणटात हांवें एका जिकोन काडलो तेका जिकोन काडलो. हांवें खूब जाण सपोर्ट केला, जोजफान खूब जाण सपोर्ट केला, आजून सपोर्ट केला. कोणाक जिकोन काडपाक म्हणून न्हू, जिकोन काडटा आमचे वोटर्सांक लिडर्स न्हू. ऑन बिहाफ ऑफ आगलेर आनी जोजफ एक एश्युरन्स दिता. तुमची पयलीं कितें आसा पळय कामां आमी तिगूय बरोबर रावन एकवटान रावन आमचे कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी कामां सगळे बरोबर रावन एकवटान तुमी सगळें कामां करता. कांय दुबाव करपाक गरज ना. तशें आनी एक सांगूंक सोदता. आमी 3 जाण एक्सपिरियंस कॅन्डिडेट आसले. चवथो आसा आमचो बाब शाहू म्हणटा तेका आमी लॉरेन्स सिल्वेरा. तुमी कडेन म्हणटल्यार हो फुटलो कितें रायता ना म्हणून ना. तेका खरेंच जोर येयला जोरान भासता घरा कडेन हांव तशें उलयतां. तोय आमचे मदें आहा. तुमचो आमकां सपोर्ट आहा. सोजमानाचेर तुमी आयज आमकां युनिटी दाखयल्यात, वही सदांच दाखयतात म्हणून. आनी तुमकां सगळ्यांक काल सांग देव बरें करूं. थँक्यू. लांच जरा म्हणा सांग. लांच आमचा लांच. व्यासपीठार बसलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच पत्रकार, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांचे हांव उपकार आठयता. तशेंच सगळे काळंगूटचे हांगासर भाव भयण आमचे जमलेले आहा म्हणजे सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता. तशेंच गोंयच्या पयलीं लंच वेवस्था केल्ली आहा. ताचो आस्वाद घेवन तुमी सगळ्यांनी वयचे. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. Thank you very much. कितें केपां हें बरें केपां या मॅडम